म्युनिसिपालिटीचे आमचे स्टाफ गेले 5-6 दिवस म्हाका दिसता ते 5-6 दीस स्ट्रायकार आसलेले. त्याचे विशय खूपशे आसलेले. सॅलरीचे धरून त्यांचे बाकीचे सगळे अलावन्सीस आणि ते सगळे मेळना. इवन त्यांच्या युनिफॉर्माचे खूपशे जे म्हाका दिसता सगळे रिपोर्टरांकडे गेला 3-4 दिवसांनी त्यांचे तुमकांय पर्यंत तुमचे कडेन पावले. आयज 3-4 दिसान कंटिन्युअस आमचो सेक्रेटरी तारीक थॉमस, मागीर DMA गुरुदास पिलनकर आणि आमचो वास्को एडमिनिस्ट्रेटर गुरुदास म्हणजे राजू गांवस यांच्या बरोबर कंटिन्युअस उलोवन आणि पयर मातशें आमचे CM प्रमोद सावंत तांकांय बीन सांगून ह्या विशयाचेर बेगींतल्या बेगीन तोडगो काड अशें म्हाका सांगल्या उपरांत आमी 3-4 दीस तेतूनच आसलेले. जरी लोकांक मातशी गैरसोय जाली, पेपरार वाचले कितें कितें आनी थोडेशे आमचे लिडर्सय नाराज जाले. पण इम्पॉर्टंट आसलें की ते कामगार हांगा जे बसलेले तांच्यांनी नाराज जावपा सारको विशय आसलो ते हांव मानता. हांवें त्या कामगारांक आयजय सांगलें की हांव डेली 365 दीस म्हटल्यार जाता सड्या वेल्या म्हाज्या वखदान सकाळचो अवेलेबल आसता. जाल्यार तुवें म्हाका हो विशय जर 8-10 दीस पयलीं सांगलेलें जाल्यार ताका तुमी स्ट्रायकार वयच्या पयलीं सोल्युशन येवंक शकपाचें. आतां ह्या 2-3 दिसान जर येयलें सोल्युशन तर ते म्हणपाक ना बाय आमचें कितें तरी कितें मिसअंडरस्टँडींग जालें आसतलें सोडून दितें जाल्यार तें जालें. तुमी अशें केल्या नंतर तरी आमकां तुमचे सगळे बारीक बारीक ग्रिवन्सीस कळून येयले आनी ते कळ्ळ्या उपरांत तेचेर उपाय काडूंकूच जाय हें आमचे ऑनरेबल CMान म्हाका सांगलें आनी त्या प्रमाणे आमी कामाक लागले. तिगांच्या सहकार्यान CM आसाच पण आमचो सेक्रेटरी परत एकदा DMA हे एडमिनिस्ट्रेटर हेंचे कडेन उलोवन ताका आयज सोल्युशन काडलां. जरी आमी खंय तरी पेपरार तेचेर कांय व्हडलें हें करूंक ना पण फायनल जायसर कांय उलोवप अशें ठरयल्लें. म्हाका खात्री आसली की सारकें बरोबर कितें आहा तें गरजेचें करूंक गेल्या उपरांत तें जातलें. त्या प्रमाणे आयज तें सेटलमेंट जालें. म्हाका दिसता आमच्या पयलीं त्या भुरग्यांनी सगळ्या आमच्या कामगारांनी तुमकां तेचेर हें केलां आसतलें सांगलां आसतलें कशें सेटलमेंट जालें. आयज बरोबर हांव 4 पणजे ऑफिसान वचून तांकां DMAक आनी एडमिनिस्ट्रेटराक आपयलो. हांकां युनियनाच्या दोगूय मनशांक केशव प्रभू आसलेलो लिडर तांचो आनी शिरोडकर दिसता तो मनोहर आनी आमी बसले आनी बरें 1-2-3 वरांच्या डिस्कशना नंतर ताका तोडगो काडला, सोल्युशन काडलां. तेचो पेमेंट आमी सांगलां इमिजिएटली हो पेमेंट करतले. पयशे येयल्ले आहा ते प्रोसेस जावन येता म्हटल्यार सोमवार बुधवार पर्यंत ब्रेस्तार पर्यंत जाय आनी त्याच्या नंतर फुल्लो मंथली पेमेंट रेगुलर एक टायमार घालचो हेचो बंदोबस्त करतले. त्याच्या भायर बाकीचे जे तेंचे सगळे ग्रिवन्सीस आसलेले ते दोगांच्या मदीं मिनिट्स केला आनी आमी ते एग्री केला तांकां तेंच्यांनी त्या एश्युरन्साचेर तेंच्यांनी आमकां क्लियर सांगलें की आमी आतां वचून आमच्या सगळ्यांक बाकीच्यांक सांगता फाल्यां तेंचे कामाचेर रिज्यूम जातले आनी फाल्यां संडे एक बरें दिसलें आमच्या भुरग्यांचे सगळ्यांचे कामगारांचे की तांकां आमचेर म्हणजे असो ओवरऑल त्रास जाल्लो म्हणून तांकां रागय येयल्लो पण तेंच्यांनी इमिजिएटली अशें फाल्यां सांगलां फाल्यां आपूण संडे आसतना जे ऑफ आहा ते सुद्दां फाल्यां काम करतले जाता तितले बेगीन हे एरियान कितें गार्बेज जी एकठांय जाल्या तो लोकांक त्रास जाता ते आमी फाल्यां मॅक्झिमम क्लियर करपाक प्रयत्न करता अशें तेंच्यांनी सांगलें. हें तेंचें बरेंपण पूण शेवटी लोकांक त्रास जावंक जायना म्हणून आमी आहा आनी ते बी आहा तेंच्यांनी हें मानलें बरें दिसलें म्हाका. आनी पळोवंक गेल्यार आयज आमच्या सायडीन मुरगांव मतदारसंघात आमचे सगळे म्हणजे आतां कावन्सिलर ना ते पण आमचे सगळे लिडर्स आहा ते नांवां घेतलो शशी दामू, लिओ मुरारी, आमचो बायणा सायडीन रामचंद्र कामत सगळे आसले. बाकी आमचे तो प्रजय मयेकर पण नांवां सगळ्यांची घेना. हेंच्यांनी बीन जशे आयतारच्या आयतार स्वच्छ भारत करता फाल्यां तशें आजय तेंच्यांनी केल्लें मुरगांव मतदारसंघात आनी जी थंयसर गार्बेज तयार जाली ती तेंच्यांनी आयज क्लियर केली. फर्स्ट ऑफ ऑल आमी वास्कोच्या पब्लिकाक आख्याक थँक्यू म्हणून सोदताय की तेंच्यांनी अंडरस्टँड केले आमचे प्रॉब्लम आनी आमकां सपोर्ट केलो. खूब लोकांनी थोडे लोकांनी आपले आपले जे करपा ते कामूय केलें आमकां येवन सपोर्ट केलो वॉट एवर ताका लागून तांकां चड ते थँक्यू म्हणटाय. आयज आमकां आमचे UD मिनिस्टरान आपयलेले विथ एडमिनिस्ट्रेटीव आनी आमचो DMA आनी युनियन आमचो केशव प्रभू प्रेजिडेंट
तेंचे हितून डिसिजन हें जालां की हो तो तांकां पगार आतां थर्सडे पासून आमी बँकेन केसय घालताय आनी नेक्स्ट मंथाचो पगार बाय एंड ऑफ द मंथ म्हणजे फर्स्ट डेट ऑफ मंथ वो एंड ऑफ द डेट आमी पगार घालून तो क्लियर करतले आनी जे आमचे फंडाचो जो सगळ्यांच्यान व्हडलो इश्यू आसलेलो तो फंड आयज पासून तिंगा काबार करून दवरलो तेंच्यान जालां 1 वर्साच्या टायमान आमी भितर घालतले. सेकंड थिंग आमचे जे बारीक बारीक अशे आहा जशे युनिफॉर्म DA एरियस एग्रीमेंट ते म्हणटा ते विथीन 3 मंथ थोडे करून काबार करतले. आमी हेतून थँक्यू म्हणून सोदताय आमचे UD मिनिस्टराकूय की तेन येवन इनिशिएटीव घेवन हें काम आमी आयज स्ट्रायक आमी सोंपोवपाचें म्हणून आमच्या युनियनान डिसिजन घेयला. आमचे केशव प्रभून आमकां एश्योरन्स दिलें की हे स्ट्रायक तुमी काबार कराय आनी कितें आहा तें आपूण UD मिनिस्टरा कडेन मेळोन हें काबार करतलो. सगळ्यांच्यान व्हडलो डिमांड आसलेलो आमचो फंड जो फंड भितर कांयच ना. आमचें पेमेंट डिले जालो म्हणून आमी पेमेंट डिले जालो म्हणून स्ट्रायकार वचनाय. थोड्या लोकांची मेंटेलिटी ही जाली की आमी पेमेंटा लागून पेमेंट आमकां येसय वरोस 1.5 वरोस उंच जालें ते 8 तारीख 9 तारखे तो जाता. आनी सेकंड थिंग आमचो सगळ्यांच्यान हें आसलो आमचे बँक इन्स्टॉलमेंट जे ऑफिसान डिडक्शन जातालें डिडक्शन आमचे सॅलरीनसून जावन सुद्दां 2-3 म्हयने ते सॅलरीन ते कट करून बँकेन पावले आसलेले ते आमी UD मिनिस्टरा फुड्यान युनियना फुड्यान आनी आमचो DMA आहा तेंचे फुड्यान घायला आनी ताणें एश्योरन्स दिलो की आमकां फूल सॅलरी घालतले ते डिडक्शन करचें ना फकत आमचे जे GPF फंड आहा तेच डिडक्शन जातले आनी हेज्या फुडें ते आमचे प्रॉविडंट फंडाचे जे हें आहा ताका हात लावची ना.